सातव्या दिसाचो विशय घोराबो जिविताचें मोगाचें मंदीर. देव म्हणल्यार मोगूच आनी देवान आमकां दर एकल्याक आपल्या मोगान आमकां रचल्यात. आमी जल्मोवच्या आदीं जेरेमाया पुस्तक आमकां सांगता आमी देवाच्या मोनान आमी आसल्या येदो व्हडलो मोग देवाचो. तर आमचें घोराबे जावं दी खरेंच एक मोगाचें मंदीर. घर म्हणल्यार एक सोबीत फातरांचेंच घर न्हय, पूण घोराबो जावन आसा काळजा मोनाचो, मोगान एकवटान शांतीन जियेता तसलो असलेंच एक मंदीर आमचे घोराबे जावं म्हूण आयज आमी प्रयत्न करुया.
check, 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 test, test. Like the burning bush, the word of God rose from his heart to his lips. He ascended the pulpit before all. The holy man wrote till his body could hold. Father Ragnell celebrated the gift of life, seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life. Father Ragnell celebrated the gift of life, seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life.
an example for us all to celebrate life as gift and know its design. Father Ragnell celebrated the gift of life seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life. Father Ragnell celebrated the gift of life seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life. To God our humble hearts we raise, for the gift of Father Ragnell in praise. Grant your ever faithful servant the honors of the altar, a model of sanctity, for God's glory we pray. Father Ragnell celebrated the gift of life seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life. Father Ragnell celebrated the gift of life seamlessly in life and even in his death. As he continues to celebrate by the Lord's side, let us celebrate this gift of life. सातव्या दिसाचो विशय घोराबो जिविताचें मोगाचें मंदीर. देव म्हणल्यार मोगूच आनी देवान आमकां दर एकल्याक आपल्या मोगान आमकां रचल्यात. आमी जल्मोवच्या आदीं चेरमाया पुस्तक आमकां सांगता आमी देवाच्या मोनान आमी आसल्या. येदो व्हडलो मोग देवाचो. तर आमचें घोराबे जावं दी खरेंच एक मोगाचें मंदीर. घर म्हणल्यार एक सोबीत फातराचेंच घर न्हय, पूण घोराबो जावन आसा काळजा मोनाचो, मोगान एकवटान शांतीन जियेता तसलो. असलेंच एक मंदीर आमचे घोराबे जावं म्हूण आयज आमी प्रयत्न करुया.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस सांगून येता. पवित्रित्वेचो उगडास करून सगळीं बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen. आमच्या अस्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, सगल्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसाचो विशय फामील जिविताचे पायणे आनी मंदीर. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोऱ्याब्यांनी क्रिस्तांचे आसने अणभवूंक आमकां नमुनो. आमचे कुटुंब जिविताचे मोगाचे मंदीर, जंय देवाचो खरो मोग वसता. एकामेकाच्या मोगान आनी उजक्यान जियेता तसले जावं म्हूण ह्या मिसांत मागुया. मोगाच्यानो, जायते फावटी आमचे कुटुंब, आमचे घोराबे मोगाचें वासणें जावंक आमी चुकल्या. ह्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणें मागुया. सगलीं म्हणुया, हांव पातकी सोर परवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परवेदार देव, आमची काकूट करूंक, आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, दुबल्या सोवें क्रिस्ता रुपान ओळखून आनी मानान घेवंक भाग्यवंत एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनंतीन दुबल्यांक आनी कोश्टा दुखींक सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावोवंक आमकांय आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवींचो कोरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. दुसऱ्या सुमोर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेस आपले पोरचे कोडे अशें उलयलो, पळयात, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांव तुमचे मुखार दाखोळ करतां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आयज दिल्यात, त्यो जोर तुमी पाळशात, जोर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात,
जोर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात तोर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची सोंसोत वाडटली आनी तुमी भितर सोरूंक तुमच्या ताब्यांत कोरतात त्या देसांत सोर्वेस्पोर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस कोडसरून वसत जाल्यार तुमी आयकोना जाशात जाल्यार बुलोवण्याच्या फासाक सांपडून दुसऱ्या देवाक फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार हांव तुमकां सांगतां तुमी सगळीं बोगसोणे नासतना मरतल्यात. जॉर्दान नोद उतरून तुमी भितर सरतात आनी आपल्या ताब्यांत कोरतात त्या देसांत तुमी चड काळ रावूंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तोर जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची सोंसोत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताका चिकटून जियेतली. कित्याक हातून आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत आनी जो देश सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जियेच्याक बसयलोलो तो देश तुमच्या लांब आवंक हातूनच आटापलोलें आसा. देवाचें उतर हें देवाची बरोबकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकान शेक प्रितोमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकान शेक प्रितोमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मळप तुज्या हाताचें काम हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायलोल्या चोंद्रा नखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार आदावाचो पूत कोण तुवें ताची पोरवा करची. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकान शेक प्रितोमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रचनेचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांया तळा दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकान शेक प्रितोमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं संवजापुऱ्यान हेणे तेणें उपतल्या वाऱ्यावेल्या सुकणीं आनी उदकांत फिरतलीं दोरयांतलीं मासलीं सगळेंच ताच्या आदीन केलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकान शेक प्रितोमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora. Devoci udorai kodati, Anitaci gushi paltati, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. Luce soveasu, मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. muy matuka sobia. एक दीस जेजू नव्या एका देवस्थानांत भितर सरलो. आतां कार जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचे गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत गाय म्हूण ते ताका पळयोवन आसले. आतां कार जाल्ल्याक ताणें म्हणलें मदेकत येवन उबो राव.
मागीर ताणें विचारलें, शेनवारा दिसा बरें करूं येता की वायट, जीव वाटावूं येत वो काडूं येत. पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाचे खुड्डेपणा विशीं खोंतीबरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरी फारिजेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो त्या विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुडमेर करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Wagani tuga Krista. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय घोराबो जिविताचें मोगाचें मंदीर. ही 3 उतरां जिविताचें मोगाचें मंदीर हातूंत एक खोल संबंद आसा. आनी हो संबंद आमी ह्या प्रवचनांतल्यान आमी समजून घेवया. पयलें उतर जिवीत. जिवीत दुबाववेरीत आमकां देवाचें देणें. जेरेमियास प्रवाद्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो, जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. मोगाच्यानो, आमी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत येवंक देवाची येवजण सुरवातेक थावन आसली. पूण ह्या संवसारांत येवंक देवाक आमच्या आवय बापायचे वरवीं आमी हे संवसारांत आमकां हें देणें फावो जालें. आमची आवय बापूय जालीं एक इन्स्ट्रुमेंट हे देवाची येवजण ह्या संवसारांत संपूर्ण करूंक. जेन्ना आमी आमच्या आवयच्या कुसव्यांत आसलीं तेन्ना आमच्या आवय बापाय लागीं तांणी विचूंक जातालें आमकां हें जिविताचें देणें दिवंक वो आमकां नाटक करूंक, जशे परी आयच्या समाजांत जायतीं करतात. पूण आमचे आवय बापायन सुभागी आमी की आमचे आवय बापायन ही देवाची येवजण आयकून आमकां हें जिविताचें देणें फावो केलें. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, असलीच कसली विचूण आयज मोइजेस पयल्या वाचपांत इस्रायल पोरजे सवेंग दवरता. त्या बासालेल्या देसांत भितर सरचे आदीं तो तांकां सांगता, जर तर तुमी आनी तुमची फामील सुफळ जातली जाल्यार, जर तर तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमकां देवाचो आशिर्वाद जाय जाल्यार हांव तुमचे मदें ही वस्त दवरतां. जिवीत वो मरण, सूख आनी दूख तुमी विंचून काडात. आनी जें कितें तुमी विंचून काडटल्यात तेंच फळ तुमकां फावो जातलें. आमच्या आवय बापायन आमच्या गोराब्यान आमकां जिवीत विंचून काडलें. हें जिवीत कित्याक विंचून काडलें काय तांणी? कित्याक तें दुसरें उतर मोग. तांचे मदें मोग आसलो देखून. आनी खऱ्यांनीच ह्या मोगाकूच लागून ताणें आमकां हें जिवीत फावो केलें. लातीन भाशेन एक म्हणणी आसा, आमोर एस्ट डिफिजिवूम सोय. ह्या आमोर एस्ट डिफिजिवूम सोय हाचो अर्थ आमच्यान एक उतर स्पश्ट भाशेन सांगूंक जायना. पूण ताचो अर्थ एकूच, जो कोण मोग करता तो मोग ताणें आपल्याच भितर दवरूंक जायना. तो मोग सदांच तो वांटूंक आशेता. तो मोग तो दिवंक आशेता. आमच्या गोराब्यांत हो मोग आसलो देखून ह्या मोगाचें फळां आमी सोगलीं. आमचे आवय बापाय मदें हो मोग आसलो देखून ताणें आमकां हें जिवीत फावो केलें. पूण कसलो मोग आयज आमकां देव आमचे सवें आशेता काय? कोंकणी भाशेन आमी फकत एकूच उतर आसा मोग. इंग्लीश भाशेन लव, एकूच उतर तें. पूण शिव वर्तमानान नव्या करारांत
तीन भाशेंचे मोगाचे आमी पळोवंक जातात. तीन भाशेंचो मोग. ग्रेक भाशेन ती उतरां. ग्रेक भाशेन फकत एकूच उतर ना मोग, पूण मोगाक तीन उतरां आसात. पयलो मोग इरोस हो संबंदीक मोग. भोग घेवंक सोदता तसलो मोग. ह्या मोगाक खोलाय आसना. हो मोग जायते फावटी आमी तरणाट्यां मदें आमकां तो दिसून येता. दुसरो मोग म्हणटा तो फिलिया. फिलिया हें उतर ह्या मोगाचो अर्थ जावन आसा जो आमी कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत जियेतात तो. जो आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सोवें, भुरगीं आपल्या आवय बापाय सोवें, शेजाऱ्या सोवें, फामिली सोवें दाखयतात तो मोग. पूण तिसरो मोग आगापे हो मोग जावन आसा अनकंडिशनल मोग जो देव मनशा कुळा सोवें करता. ह्या मोगांत सॅक्रिफीस आसता. ह्या मोगांत बोगसणी आसता. ह्या मोगांत मोयपास एकामेकाची आमी सदांच आदाराक पावतात तसलो मोग. आनी हे मोगा विशीं आमी वर्णन हो मोग आगापे आनी फिलिया ह्या मोगाचो अर्थ आमी जाणा जावंक जाय जाल्यार जुवांवाच्या शिव वर्तमानांत 21व्या आवेसोरांत जेन्ना जेजू पेद्रू लागीं विचारता, आगापायस मे फिलियोन tutto, तूं म्हज्या ह्या सगळ्या परस चड मोग करताय, तो हे आगापे हें उतर तो उचारता. पूण जेन्ना पेद्रू ताका जबाब दिता तो हें आगापे उतर उचारिना, पूण तो म्हणटा फिलियोसे फिलियोसे, म्हणजे हांव तुजो मोग करता, पूण जशे परी हांव म्हज्या कुटुंबाचो करता, म्हजे बायलेचो करता, म्हज्या भुरग्यांचो करता, म्हज्या शेजाऱ्यांचो करता, हांव तसलो मोग तुजो करता. जेजू ताका परतून विचारता तेंच आगापे हें उतर विचारून आनी परतून पेद्रू ताका तोच जबाब दिता. आनी जेन्ना जेजूक समजता की पेद्रूक हो मोग ताच्यान करूंक जावचो ना म्हणून तो ताका तिसरे फावटी जो विचारता, फिलियो मे तूं म्हाका तुजे बायलेचो तुज्या भुरग्याचो मोग करता तसलोच मोग करता. आनी पेद्रू म्हणटा वय हांव तुका तसलोच मोग करता. आयज मोगाच्यानो आयज जेजू आमचे लागीं विचारता, तुमी तुमच्या कुटुंबांत कसलो मोग करतात काय? फकत तो फिलिया जो आमी आतां करतात तो, वो देव आमचे सोवें आवडटा तसलो मोग. आयज जेन्ना जर तर आमच्या कुटुंबांत हो मोग वाचता जाल्यार पाप साहेब जुआं पॉल दुसरो आपले चिटींत फामिलियास कॉन्सोर्टियम 15वे वळींत तो आमकां अशें सांगता, मोगा विणे कुटुंब एक समुदाय न्हू. मोगा विणे कुटुंब एक समुदाय न्हू. तेच परी मोगा विणे एक कुटुंबांत ना जिवूंक जाता, ना तो वाडटा, ना म्हूण तो कुटुंब संपूर्ण जाता. ही उतराचेर आमी नियाळुया. ना म्हूण त्या कुटुंबांत मोग जर आमच्या कुटुंबांनी वचना जाल्यार पाप साहेब अशें बरयता, ना म्हूण तुमचो कुटुंब जिवूंक जाता, इट इज नॉट अलायव, इट इज डेड. ना म्हूण तो वाडटा, इट कॅनॉट ग्रो. ना म्हूण तो संपूर्ण जाता, इट कॅनॉट बी परफेक्ट. मोगाच्यानो हे मोगाचें देणें आमच्या कुटुंबांनी वचूंक, जो मोग देवान आमचे सोवें केला, ज्या मोगांत सोंसणीकाय आसा, ज्या मोगांत सॅक्रिफीस आसा, ज्या मोगान सदांच दुसऱ्याचें बरेपण आसा आनी बोगसणी आसा, तसलो मोग आमच्या कुटुंबांनी आसूंक आसत जाल्यार तें तिसरें उतर, आमचें कुटुंब मंदीर जातलें. मंदीर म्हणजे कितें? विरगोज माता म्हणजे कितें? थंयसर देव वाचता, थंयसर देव आपलें आसणें दाखयता. तेन्नाच जर तर आमी जिविताक वय म्हणटात, जर तर आमी मोगान आमच्या कुटुंबा सोवें आमची वागणूक आसा, तेन्नाच आमचो कुटुंब तेंच एक मंदीर जातलें.
मोगाच्यानो पयल्या वाचपांत जेन्ना मोइजेस इस्रायल पोरजे सगळें विचार करता तुमी कितें विंचतात जिवीत वो मरण सूख वो दूख जेन्ना आमी हो आख्खोच आवेसवर वाचता तेन्ना इस्रायल पोरजाक कांयच जबाब दिना तांचें उतर कांयच सुटना कित्याक काय तें आमी जर सुटकेच्या पुस्तकांत वाचलें जाल्यार जेन्ना मोइजेस तांकां तांचे देवाचे हुकूम देवाची सुमोड तांचे सगळें दवरता आनी तांकां सांगता जर तर तुमी ही पाळटल्यात जाल्यार तुमी सुभामपणी तुमी खुशाल बरीत जियेतले आनी तेन्ना सगलो लोक म्हणटा होय आमी ती पाळटले पूण आतां ह्याच जें आमी वाचलां तातूंत दुसरे सुमोर्तीच्या वाचपांत आमी वाचलां तें तातूंत ती कांयच जबाब आमकां मेळना कित्याक काय ही जावन आसा एक बरोवप्याची टॅक्नीक जें देवाचें उतर बरयलां ताणें एक टॅक्नीक काडली ताणें जें उलयता तें तो प्रोश्ट त्या वाचता ताचे लागीं आनी आयकता ताचे लागीं तो जबाब सोदता दुसऱ्या उतरांनी जो बरयणार आमचें सगळें जबाब सोदता आमी जिवीत विंचून काडटा काय वो मरण सूख वो दूख जें कितें आमी मागतले तेंच आमकां फावो जातलें पाद्र आग्नेलान एक जिवीत विंचलोले मोगाच्या कुटुंबांत तो जियेलो आनी खऱ्यांनीच ताचो कुटुंब एक मंदीर कशें जालें आयज ह्याच भागिवंत मनशाच्या पांयां सगळें आमी आयल्या आमच्यो गरजो घेवन आमची मागणी घेवन पूण तो आमचे लागीं मागता जिवीत विचात जिवीत सोदून काडात आनी मोगान तुमचे गोराबे जातले देवाचें मंदीर तुमचे गोराबे जातले हेंच मागणें हेच कृपा हेंच बळ आमी आमकां हे मिसांतल्यान मागून घेवया सोगलीं उबी रावया आनी आमची मागणी देवा मुखार उबारुया आमचो जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी यादनिकांनी आनी मोटवाशांनी आपल्या तीर भावार्थाचे चाले वरवीं पवित्र सोबेचे ओकोंड खांबे जावं आनी आपले पोरजेचो भावार तिरावूं तांकां देवाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच देवाचेर पात येवन पोरजेची सेवा करूंक भोव करूंक ओसोकतांक गरिबांक आदार नासरोल्यांक सोगल्यांक स्वताची आनी नितीची वाट दाखोवंक बापाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका आमच्या समाजान जेन्ना ओनीत चलता वो गरिबांक पिडापीड दिता आमी आमच्या पवित्र स्नाना दिसा घेतलोली शक्ती जेजूच्या प्रवादी कार्यांत आमी बागेली कोशी असल्या ओनितींचेर निशेध मारून पवित्र सोबेचे ओकोंड खांबे कशे आमी वावरूंक आमकां देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका मानेवंत आग्नेलाचे मजूतीन ह्या मिसांत वांटो घेतोल्यांक आमकां सगल्यांक पेकोवणी मेळूंक दर एकाक आमच्या गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद आसूं आनी कितें आमी मागूंक आयलां तें आमकां फावो जावं म्हूण भावार्थान मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका पाप सायबान रोमा शारांत पिसपाची परिशोध जाहीर केल्या ताचे तयारेन आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगोटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान यशस्वी जावं म्हूण मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन
Tuśnienia Paweł Sadlo Wydomy Amkanilo Muchacha Abraham Kelo Bedoita Dukahudo Tuśnienia Paweł Sadlo Napwili Pinudilo Muchacha Abraham Kelo Bedoita Dukahasoro Wakane Dukababa Niyamka Chivahudo Wakane Dukababa Niyamka Amikbibu Wakane Dukababa Niyamka Chivahudo Wakane Dukababa Niyamka Amikbibu म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सोर परवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आदामाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्व काली आनी सोर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पाटकी मनशाची दया करून तांणी आंकवार मारयेंत जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाचे मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Numeroso, sovrasporto, sorgali, sarmonia, duce, oi papa, no sorgi, tu casai sai, sovraspora cinovi, yeta da casoi, no sorgi, tu casai sai. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोसमरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच आनी काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळस नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
मोगाचो गोड पोरगो तुया Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समोर रमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पोरगोता, तुझ्या येण्याक आम्ही ओतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो वांडो आनी ही सोडमणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवच्या लांबा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप आमच्या बिश्प साहेबा आनी सगळ्या यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामोड पडोवपाक कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सगळ्याती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दरुंदता, भाग्यवंत एलिझाबेथ आनीक सोर काडीत कामां रावल्यात सगळ्या भक्त्या बरोबर सासऱ्यांच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. ताच्या सागाता तुजी मोही मागावूंक आमकांय फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पोरवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचे गोराबे जिवीत वांटले मोगान जियेतले देवाचे मंदिर जावंक ह्या मागण्यांतल्यान आमी जेजू लागीं कृपा मागून घेवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे तुझे राज राज आमकां आमकां येवं, येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आयण्याक आमी बोरबाशान वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुल्की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरजांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राज सोड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हीच ते देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्याव घेवंक सोदतात ती तुमच्या जाग्यारूच उबी रावची. आमचे फादर ब्रदर सिस्टर तुमचेशी येतली आनी कुमन्याव शेवतकूच तुमी बसचे. आमकांय गोमतलें कोणूय चुकला जाल्यार सो कायंडली स्टँड कोण कुमन्याव घेवंक सोदतात ती.
कुमन्यांव आतिरूच घेवचो. एक गोडीभर आमी सगळीं आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक आमी आतांच शेवला. जेजू आमच्या जिवितांत मिसोड जाला. जेजू हेंच सर्गीचे बापाचें एक व्हड मोगाचें देणें आमकां. हेच जेजू घेवन आमी आमच्या घोराब्यांत होच देवाचो मोग ओदी खोलायेकतान अणभवंक आनी होच मोग आमच्या घोराब्याच्या वांगड्यांत जावं पोती पोतीन भुरगीं जाणटेलीं हेच देवाच्या मोगान आमी तीर जावंक आनी वाडूंक आनी हेच मोगाची साक्षी आमी जावंक ओगेपणान इल्लोसो वेळ जेजू लागीं मागुया. शेबोटाच्या मागण्याक उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पास पडूं ओवत आसूं, पूण तरी आसतना आमचो भावार्थ मानया भोंवताक नेल एक देवाचो व्हड आस्कारी कसो आलो ना.
ह्याच तुम्ही कोस्ट काडून हांगासर येतात त्या कोस्टांचो फोळ कसो मानिया बोंत आग्नेल तुमच्या सगळ्या मागण्यांक कान दिवं आनी ती फावो जावं अशेंच हांगासर देवाक दिनबासून कोडीत करूंक लायता लावरा फेर्नांडीस पणजेतान म्हज्या अड्ड्यांतूच दुखूंक लागलें हांव दोतोराक मेवलें तेन्ना दोतोरान बेश्टी तोंडी म्हूण सांगलें उपरांत ECG आनी एकोग्राम काडलो तेन्ना गमलें म्हाका मायल्ड हार्ट अटॅक येयलोलो म्हूण दोतोरान एन्जिओग्राफी करची पडटली म्हूण सांगलें उपरांत हांव पिलार आयलीं बरें कुमसार केलें आनी बाबार्थान मानियाबूंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें उपरांत हांव म्हजे दुये बराबर एन्जिओग्राफी करूंक पुना गेलें एन्जिओग्राफी करचे आदीं हांवें मानियाबूंत आग्नेलाची फोंडाची माती आजमेंतांत घालून बाबार्थान पियेली आनी मागोत रावली एन्जिओग्राफी करतूच म्हजी दोतोर अजाप जाली आनी आमकां सांगलें म्हजें हार्ट एकदम बरें आसा कांयच ब्लॉक नात म्हूण गोंयच्या रिपोर्टान दाखयलेलें मायल्ड हार्ट अटॅक आनी 5 राटलां वरवीं मागून एन्जिओग्राफी सारकी क्लियर जाल्या देवाचें अजाप आमचें सगळें मानियाबूंत आग्नेला वरवीं फावो जालें देवाक आमी दिनबासतांव आनी बेगीनूच देवान मानियाबूंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो करूं म्हूण मागता प्रितीच्या बाबा भयणीनो ह्या आमच्या भयणी आनी ताच्या गोडच्यां बराबर आमी देवाक दिनबासतांव बाबार्थान जेन्ना आमी 5 रागलां वरवीं मागता देव आमकां दिताच म्हूण आमकां खात्री आसा तर हेच बरब्याशान आनी ती रोखण बाबार्थान आमच्यो सगल्यो गरजो आमची इंतेसांवां ह्या नोबेनाच्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबी रावया उपकार मेळूंक मागणें सोर पदवीदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी बांदाबोड दिनवाशी मोनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगूत करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियाबूंत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियाबूंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार प्रमाण काळजांतान आमी मागता तशेंच आतां मानियाबूंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जे कितें तुमी तुमच्यो गरजो घेवन आयल्यान तीर ओकोण बाबार्थान देवा मुखार आमी दवरुया एक कुणाक कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता सांताचो मान मेळूंक मागणें अगणीत काकुतीच्या देवा अगणित काकुतीच्या देवा सरपट पडून सरपट पडून तुज्या पांया सरशी पांया सरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खोशी तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बळपणाक उपकारता जाल्यार करता जाल्यार मानियाबूंत आग्नेलाक मानियाबूंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे गरजेचे उगोट परगोटे उदेशी परगटणे उदेशी हे आमी मागता आमी मागता आमच्या सुमया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन आमेन पिडेबोंतांचेर केरीत आशिर्वाद सर्वेस्वर आमच्या दोयाड आनी काकुत्सार बापा आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेबोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतेनी सोंसणिकाय भलायकेची पुर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखां ती तुजेरूच बाबाड दवरून आनी तुका ती अनुभवूं हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ती सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाकाणू तूं जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर परवेदार देव बाप पूत
आणि पवित्र आत्मोन तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वरकार. Rosara, sorga somsaraja, gordoya, lapa mongasha, asheta, lalio tuci porsa, aldaraj, man patrak nela, porvasha, gorda, warda, Pagui deva kalsa chita, pausa klar tuja porgya, de askari sorga raja, porvosha porda.